नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मातृभाषेंतल्यान शिक्षण हें सरकाराचें धोरण. शाळा विशीं कसलेय निर्णय ह्या फुडें पालक शिक्षक संघांक विश्वासान घेवनच वर्स देड वर्साक सगळ्या शाळांतल्यो गरजेच्यो सुविधा घालतले जाग्यार पर्रीकाराचें उतर. कर्नाटकांतल्यान वीख येत्या काणकोणा. थंयच्यान गोंयभरचे एजंट करतात चीनाक ताची तस्करी. रान खात्याचे कांय अधिकारी घुसपल्यात तस्करेंत. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. म्हादय प्रकल्पाचे काम आडावंक सरकार वतलो ग्रीन ट्रायब्युनला कडेन. मुख्यमंत्र्यांचे उतर. येता त्या जानेर मेरेन म्हादयचें उदक मेळटलें म्हूण कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्ल्यान गोंय विधानसभेन हुस्को. धनगर जमातीच्या एसटी दर्जाचो विशय सरकार अभ्यासपाक दितलो तज्ञां कडेन. केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयान घेतिल्ल्यो हरकती खोडून काडपाचो यत्न. मुख्यमंत्री म्हणटा शिष्टमंडळाक दिल्ली व्हरून दर्जो मेळचो ना. आनी कोयंबतूरची व्हॉक्सवॅगन पोलो कप रेस डोनावन जिखलो. पयल्याच जैतान डोनावन उमेदीर. डोनावन म्हणटा पोरू परस अंदू आपूण कितलोसोच अणभवी. आतां खबरो विस्तारान. मातृभाषेंतल्यान शिक्षण हें सरकाराचें धोरण आसा. कांय गजालींक लागून सरकाराक तडजोड करची पडली तरी सरकार धोरणाचेर ठाम आसा. तशेंच शाळांच्या बाबतींत कसलेय निर्णय ह्या फुडें थंयच्या पालक शिक्षक संघांक विस्वासान घेवनच करतले अशें शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलें. फुडल्या वर्स देड वर्साक सगळ्या शाळांतल्यो मुळाव्यो गरजेच्यो सुविधा जाग्यार घालतले. शिक्षण भुरग्यां खातीर आकर्शक जातलें अशी वेवस्था सरकार करतलो अशें पर्रीकारान शिक्षण खात्याच्या अर्थसंकल्पी मागण्यावेल्या चर्चेक जाप दितना स्पश्ट केलें. पयलें इंग्लीश शिकलो म्हणून तो इंग्लीश बरी उलयतलो जाल्यार ही चुकीची समजूत आहा. तो इंग्लीश खराबूय उलोवंक शकता, बरोवंक शकता. उलट जाता कितें जाणा तूं बरोच जाय ही गेट्स डिलिंग समटायम फ्रॉम द सोसायटी. बाजारांत गेलो की ना, बाजारांत मुळे विकता, भेंडे विकता पळय, ते इंग्लीश येना. त्यामुळे सगळें कुफजांव. मातृभाशेन शिक्षणाचें म्हत्व आहा. पांचवेन इंग्लिशीन गेलो म्हणून कांय फरक पडना. आनी प्रॉब्लेम कितें सांगता, जो हुशार आसता पळय ताका तूं इंग्लिशीन शिकय, ताका फ्रेंचीन शिकय, ताका जर्मनीन शिकय किंवा कोंकणीन शिकय. तो शेवटी इंजिनियर जावपाचो जातलोच, तो दोतोर जावपाचो जातलोच. आनी इंग्लिशीन शिकले म्हणून सगळे जर दोतोर आनी इंजिनियर जाताले जाल्यार अमेरिकेन दोतोर शॉर्ट पडचे नासले, इंडियेच्यान दोतोर व्हडचे पडचे नासले. लेट एज्युकेशन डिपार्टमेंट मॅनेज द पर्सनल फायनान्सीस, manage their own schools and interfere less with the education. This is the motto of this government. Education spoiled is an generation spoiled. त्यामुळे वर्षा भितर हांव तुमकां सांगता I will get those infrastructure in a proper shape, no problem at all. फटाफट करून घेता. But more than that, let us touch the core of the education issue, and that is education for knowledge, education for employability. दोन्ही फॅक्टरी येवच्यो पडटा. 75% तुमकां अटेंडन्स जाय न्ही भुरग्यांक वचपाक, 75%. नो प्रॉब्लेम. यू डोंट अलाव अ स्टुडंट टू appear for the examination if it is less than 75%. मागीर एग्जाम आनी कित्याक घेता? Why are you taking the exam then? If a student has not attended a single class of years and if he can score 90 out of 100, what is wrong in that? Bureau Report, Prudent Media. सोरपाचे वीख काडून विकपी टोळयेची पाळामुळां चीना मेरेन पावल्यात अशी धक्कादायक माहिती उक्ताडार आयल्या. सरपाच्या विखाचो प्रवास कर्नाटकांतल्यान सुरू जाता तो गोंयांतल्यान चीनाक पावून सोंपता. गोंयांतले 1-2 वन अधिकारी ह्या प्रकरणात घुसपल्यात अशी माहिती खासा गोपांतल्यान मेळ्ळ्या. चीनांत ते वीख ड्रग्स तयार करपाक वापरतात. बुधवारा विधानसभेंतय हो विशय गाजलो. पळयात हो खासा रिपोर्ट.
सोरपांचे वीख काढून विकप्यांची टोळी फोंडेच्या पुलिसांनी मंगळारा धरली. पुलिसांनी या केसीत 8 जाणांक अटक केल्यात. मात प्रुडंटाक सुत्रांकडल्यान मेळ्ळे ते माहिती प्रमाण या केसींची पाळामुळां चीना मेरेन पावल्या. सुत्रांनी माहिती दिल्या ती अशी: वीख काडपाचें काम कर्नाटकात जाता. बॉर्डरी वयल्यान ते काणकोणांत थरयल्ल्या मनशा कडेन पावयता. काणकोणच्यान ते वास्को, सावड्डे आनी फोंडें थारयल्ल्या मनशा कडेन पावयता. मागीर ते वीख व्हरपाक गोंय भायरच्यान लोक येतात. मागीर ते आपल्या मनशा कडसून नेपाळच्यान चीनाक पावता. चीनाक त्याचो कितें उपयोग करतात तें स्पश्ट ना. ड्रग्स करपाक ते वापरता असो दुबाव आसा. गोंयांत सोरपाचें विश काडिना अशें आमची सुत्रां सांगतात. मात गोंयांतले वन खात्याचे अधिकारी ह्या धंद्यात घुसपल्ले अशें खासा गोपांतल्यान समजता. 2 प्रकारांनी ते सोरपाचें विश काडटा. सोरपाक कपड्याक बांदून कपड्याक घास मारपाक लायतात. तेन्ना ताचें विश भायर येता. मागीर त्या सोरपाक सोडटात. दुसरी तरा म्हणल्यार सोरपाच्या दांतांक शॉक दितात. शॉक दिल्या उपरांत ताचें विश गळोन पडटा. बुधवारा विधानसभेतूय हो विशय गाजलो. लहू मामलेदारान हो विशय विधानसभेत काडलो. फोटवार जर त्या लोकांक पळयत, भुरग्यांक पळयत जाल्यार काय ते हेजे म्हणले ड्रगिस्ट किंवा फॉरेनरा कडेन संपर्क आशिल्ले किंवा फॉरेनर ट्रिपी मारिल्ले अशेंय दिसना. पण हेजे वयल्यान दिसता की हेच्या फाटल्यान कोणाचो तरी मोठ्या मनशाचो हात आसा किंवा ड्रगिस्टांचो हात आसा. हे शेवटी वीक घेतले जर तूं जाल्यार वीक कोणाक तरी विकचें पडटलें, नाल्यार ताका तरू धरता. ताका तर ते वीक आसा जाल्यार ते नॉर्मल टेम्परेचरार जावन ते कितें करताले हे पळोवचें पडटलें. कारण वीक वापरपाचें आसत जाल्यार ते -50 डिग्रीजाक स्टोर करचें पडटा. नाल्यार ते हळू करून डिसिंटिग्रेट पिड्डे जाता. तो एक दुसरो मुद्दो आसा. तिसरो मुद्दो जो आसा हातूंत, हे वीक कोणाक विकताले इन्व्हेस्टिगेशन त्या विकणाऱ्या मनशाच्या हातूंच्यानूय सुरू जातलें, त्या सायडीच्यानूय सुरू जातलें. कारण ताजे वयल्यान मागीर कोणा कडच्यान घेतला, ज्यांनी कशें घेतला हे गजाली कळच्यो. त्यामुळे इन्व्हेस्टिगेशना सकयल हें आसा. तुका ज्या सरपाची शंका आसा पळय ती तकलेन धरल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. म्हादयवेल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाचें काम बंद करपा खातीर सरकार ग्रीन ट्रिब्युनला कडेन वतलें. म्हादय प्रकल्प अभयारण्यांतल्यान वता आसत जाल्यार तो बंद उडोवपाचे यत्न गोंय करतले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगलां. कर्नाटक आनी गोंया मदल्या उदकाच्या वादाचेर नेमिल्ल्या लवादाक काम करपाक सुवात दिवची म्हूण सर्वोच्च न्यायालयान केंद्राक 2 सप्तकांची मुजत दिल्या. हो प्रकल्प जवळजवळ पुराय जायत आयला. जानेर 2013 मेरेन शिपणावळीक उदक मेळटलें म्हूण कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या. सरकारान ताची ताकतिकेन दखल घेवची म्हूण विजयान प्रस्न काडिल्लो. My question is, what stage has this work reached? म्हूण तुका स्पेसिफीक आन्सर दिता. फ्रॉम 2002 आतां सारखे सोप्या पद्दतीन सारखे शॉर्ट करून सांगता तुका. स्टेज फकत खंयचे स्टेजीचेर काम पावला? अरे बाबा, सुरवात जाल्या काय सोंपपाक पावला? मागीर आमी उलोवन काय फायदो ना इतलेंच. काम कर्नाटकाचे अशा पद्दतीचे आणि सब हे बांदपाचे आहा तेंचे. कळ्ळें तुका? आमी हे पयलेच जे खालसा भांडुरा आहा पळय न्हू, थंयच आमी ऑब्जेक्ट केल्ले आहा. What I am only trying to say is that it has taken 2 years for the tribunal to hold a sitting. It is a fact, as per the answer. Number 1. Number 2, Karnataka has no environmental clearance from Ministry of Environment and Forest for doing the work in the reserved forest area. Exactly. So other than only monitoring the work, the government of Goa can go to the Green Tribunal or go to the Supreme Court or go to the Ministry of Environment and Forest and stop the work. Because Karnataka has given an undertaking to the Supreme Court that the water was to be used for drinking purpose. Today the Chief Minister of Karnataka has announced that this water would be used for irrigation by January 2013. Therefore I demand that the irrigation department now not only monitor it, take some steps. From the other issue you have raised is about green tribunal. I will explore the possibility whether that area comes under forest, environment clearance is tanka sarki nare. We will also try and go to the green tribunal to get a stay on the work. आणि नेक्स्ट हियरिंग आहा पळय ते 13 ऑगस्टाक आहा, फुडल्या म्हयन्याची. आणि त्या 13 ऑगस्टाक कितें हियरिंग जाता ते पळयल्या नंतर मागीर तेचेर स्टे ऑर्डर हाडपाची किंवा कितें करपाचें आमी ठरयतले. तेच्या बद्दल काय ना. प्रमोद सावंत. आणि त्या ट्रिब्युनला फुडें इरिगेशन डिपार्टमेंट हॅज ऑलरेडी मूव्ड फॉर स्टे ऑन दीस कन्स्ट्रक्शन.
आता ते ट्रिब्युनल फॉर्मूच केला खरें सेंट्रल गव्हर्मेंटान आफ्टर लॉट ऑफ फाईट, पण ट्रिब्युनलाक बसपाक जागोच दिवंक ना. 2 वर्सां लागली. अरे ते 2 वर्सां काम चालू आहा थंय. UPA 2 न्ही ते, UPA 1 आशिल्ल्यार 1 वर्सान जातलें, 2 म्हणना फुडें 2 वर्सां. सो त्यामुळे वी हॅव मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, asking Supreme Court to direct Government of India, Indian government, to give them space quickly so that they can hear our appeal. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.